महाराष्ट्र गोंयांत विलीन करपा खातीर आयज जनमत कौल घेतलो जाल्यार महाराष्ट्राचे लोक गोंया वाटेन मतदान करतले. टीसीपी मंत्री विजय सरदेसाय म्हणटा. गोंय हे देशातले सगळ्यात प्रगत राज्य अशें ताचें म्हणणें. पळयात पुराय बातमी. 53व्या जनमत कौला दिसा बुधवारा विजयान मेर्शे जंक्शनाचेर जॅक सिक्वेराच्या अर्धपुतळ्याचे उक्तावण केले. जनमत कौल दीस व्हडा उमेदीन सबंद गोंयभर मनयलो. सरकाराची चूक की सरकारान हो इतिहासान करिक्युलमान हो चॅप्टरूच घालना. एक एज्युकेशन डायरेक्टराक पयलो फोन केलो. तातूंत एक कमिटी अपॉयंट केल्ली, सामंत कमिटी म्हणून. ताणें ह्याच दिसांनी तांचो रिपोर्ट सबमीट केल्लो आहा. म्हणटकीर चीफ मिनिस्टराक फोन केलो आनी ताजे कडेन तो एज्युकेशन मिनिस्टर हो पोर्टफोलिओ ताजे कडेन आहा. आनी ताजे कडच्यान हांवें एक अश्युरन्स घेतले की फुडल्या वर्साच्यान हो हिस्टॉरिक ओपिनियन पोल जनमत कौलाचो चॅप्टर गोंयच्या एज्युकेशनल करिक्युलमान इन्क्लूड जातलो. लिटरेचरा बरो व्हडलो म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासान शेर म्हणटा तो ओपिनियन पोल. एक ओपिनियन पोल जर जावन हाडलो जाल्यार आमकां आयडेंटिटी आसपाची न्ही. फाल्यां जर एक ओपिनियन पोल महाराष्ट्रान केलो आनी तांकां विचारलें तुमी गोंयांत मर्ज जाता काय म्हणून, तेवढे म्हणटले कित्याक गोवा म्हणटा ब्रँड गोवा सेल्स टुडे. वाय डज ब्रँड गोवा सेल? बिकॉज ऑफ द सॅक्रिफायस डन बाय दोज हू फॉट टू मेंटेन अवर आयडेंटिटी. जनमत कौल दिसा निमतान मडगांवच्या रवींद्र भवनातय खाशेल्या कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. साऊथ गोयच्या कलेक्टरान एक ऑर्डर काढली की खंयचेय परमिशन जर घर बांदतलो तूं 20 किलोमीटर एअरपोर्टाच्या रेडियसान जाल्यार ताणी नेव्हीचें परमिशन घेवंक जाय. मागीर ओपिनियन पोल घडोवन कितें फायदो जालो? आमी लिबरेट जावन कितें फायदो जालो? या अशें जर सरकारी ऑफिसर असले ऑर्डरी काडूंक लागले जाल्यार ओपिनियन पोलाचे लिबरेशनाचो फायदो गोंयकारांक कितें जालो? नवो कलेक्टर आयिल्लो आहा. ताणें 7 दिसांनी एक क्लॅरिफिकेशन दिवंक जाय की जें कितें ताणें तें ऑर्डर ताजे प्रिडिसेसरान केल्या हाजेर क्लॅरिफाय करूंक जाय. फनल झोन ओके, विमान जेन्ना देंवता तर एक्सिडेंटूय पयलीं जाल्लो आहा, ते मोयजेनाचो बंगलो गेल्लो आहा, तितले फनल झोनान बरें आहा. पूण उरिल्ले परमिशना गोंयकार हांगा सरकार आहा, गोंयचे कायदे आहात, आमी नेव्ही फुडें वचूंक शकना. विधानसभेच्या संकुलात जॅक सिक्वेराचो पुतळो उबारूंक नाशिल्ल्यान काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाचो फोग काडलो. आनी ह्या दिसाची विसर ह्या सगळ्या सरकारांतल्या मंत्र्यांक पडटा, सरकाराक पडटा. आनी सरकाराचो जो दुसरो मंत्री आसा ताणें जाहीर सभेक लोहया मैदानाचेर डिक्लेअर केल्लें की आमी जॅक सिक्वेराचो पुतळो हो गोंयच्या विधानसभेक आमी कॉम्प्लेक्सान घालतले म्हणून. नाजाल्यार आपूण रिजायन जातलो, सरकार सपोर्ट विथड्रॉ करतलो आनी गोंय कशें काबार करप आनी गोंय कशें विकप हितूंक हे सगळे गुंतलेले आसात. हितून सगळे बिजी आसात. तांकां गोंयची अस्मिताय, गोंयचो ओपिनियन पोल, गोंयकारपण हे फक्त तांकां लोकांक दाखोवपाक फक्त आमी गोंयकारपण करता म्हणून. आयज गव्हर्मेंट पातळीचेर फंक्शन ऑर्गनायज जायना, एक प्रोग्राम जायना गव्हर्मेंट लेवलाचेर. सांताक्रूज मतदारसंघाची आदली आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिसान जनमत कौलाचो जनक जॅक सिक्वेराक आर्गां ओंपली. जनमत कौलाच्या दिसा सांताक्रूजाय खासा कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. ताणें सांगलें नॉर्थाक वतले, थोडे सावथाक वतले मिटिंगेक घेवपाक. म्हाका सांगलें तूं सावथाक वच. हांव म्हणलें सावथाक वचना, सावथ आमचेंच आसा, हांव नॉर्थाक वतली. नाका नॉर्थाक गाडयो लासता, कोण सारको येवंक ना, सगळ्यांच्यो गाडयो लासल्या, कोणाक मारल्या. महाराष्ट्र वाडी कट्टर आहा त्या वटेन, थंयच वतली म्हणलें हांव. थंय वचपाक कोण कबूल नासलें. हांवें सांगलें हांव वता. हांवें एक महाराष्ट्रीयन साडी न्हेसली, एक जीप हाडूंक लायली, ते जिपीक मराठी सॉंग्स लायली आनी काडून हांवें तिकली लायली आनी मंगळसूत्र लायलें आनी नॉर्थाक गेली. नॉर्थाक गेल्यार सगळे जाण रावल्या रागान. ही कोण आयल्या महाराष्ट्रासान, ही बायल, हिका मारूंकूच जाय. आनी व्हडली हांव मिटींग घेताली. हांव भियोंक ना. मोरूंक जाय जाल्यार एक पाट मोरूंक जाय आपल्या गांवांत, आपल्या लोकांक, म्हणून हांव रावली. थंय रावली.
सगळे लोक एकठांय जालो हांवें सांगलें बांदो भयणांदो महाराष्ट्रान गेल्यार तुमी व्हडल्या दर्यान बुडटली हे म्हणटान सगळे जाण भुरगे आनी कोण कोण आसा ते फातरांचो पावस म्हाजेर मारलो तेन्ना सगळे जाणटे रियलायज जाले आनी सगळे फातर उडयले. मडगांवच्यान खबराकार रमेश नायक रावत, पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आनी यशवंत परब.